डिझेल आणि पेट्रोलाचे दर पावले 300, कर देवपाक तयार ना सरकार। विरोधी काँग्रेस म्हणटा सामान्य मनशान जगचें कशें। 57वा शिक्षक दीस मनयलो देशभर, निमतान गोंयांतूय जाल्यो साबार कार्यावळी। पणजे जाल्ल्या मुखेल सुवाळ्यात भोवमानीत केले गुणी शिक्षकांक। वेळार अँब्युलन्साची सोय न जाल्ल्यान 9 वर्साच्या भुरग्याक वगडचो पडलो जीव। मडगांवचे ऑस्विसोय रुग्णालय परतून एकदा आयला वादात। आंतरराज्य पुलीस टुर्नामेंटात गोवा पुलीस जाले कबड्डी आणि व्हॉलीबॉलात जैतिवंत। दोन्ही निमण्या सामन्यात हारायले सिंधुदुर्ग पुलिशेक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। केन्ना न्हय ते आयज इंधनाचे दर मळबाक तेकल्या। फाटल्या 15 दिसांक पेट्रोल आणि डिझेल 2 रुपया परस चड वाडला। रांदपाक गॅस सुमार 850 रुपयांचेर पावला। सामान्य मनशान जगपाचें कशें? विरोधी काँग्रेसीन सरकाराकडेन जाप मागल्या। दिसान दीस पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर नवे नवे रेकॉर्ड करीत आसात। कच्च्या तेलाच्यो किमती वाडिल्ल्यान आणि डॉलराच्या तुळेन रुपयाचे मोल देविल्ल्यान पेट्रोल आणि डिझेलाच्यो किमती वाडल्यात अशें सरकार म्हणटा। ह्या दरवाडीचेर ब्रेस्तारा आंदोलन करतले अशें विरोधी पक्ष काँग्रेस म्हणटा। पूण फाल्यां आमचे काँग्रेस पक्ष, आमचे यूथ काँग्रेस, आमचे महिला काँग्रेस, आमचे NSUI, आमी एक जे परिवार आसा काँग्रेस परिवार, वी विल बी प्रोटेस्टिंग अगेन्स्ट द पेट्रोल cylinder and diesel rise tomorrow in the evening in the North Goa. 57वा शिक्षक दीस बुधवारा गोंयभर मनयलो। शिक्षक आपली जीण ओपून विद्यार्थ्याच्या रुपान समाज घडयता। शिक्षक दिसा निमतान समाज ताच्या कर्तुपाची दखल घेता। देशाचो आदलो राष्ट्रपती आणि नावाजतो शिक्षक दोतोर सर्वपल्ली राधाकृष्णनाचो हो जल्मदीस। शिक्षण संचालनालयान पणजे कला अकादमीत राज्य पावण्यावेल्या शिक्षक दीस कार्यावळीचे आयोजन केले। या कार्यावळीत बरी सेवा दिल्ल्या शिक्षकांक राज्य पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान घडोवन हाडलो। This award is actually a bonus. Teaching the children and receiving all their love and affection is an award in itself. But when such a prestigious organization as the Directorate of Education under the government of Goa recognizes our efforts and gives us this award, it is magical. आणि हातूर सगळ्यांचे सहकार्य आसा, म्हज्या स्टाफचे आसा, म्हजे चेअरमॅन भाई खलप, मॅनेजमेंट मेंबर्स, टिचर्स, स्टुडंट ह्या सगळ्यांनी म्हाका सहकार्य दिलें, वेळोवेळी मार्गदर्शन केलें आणि मोटिवेशनूय केलें। आणि सरकारान आयज आमच्या कार्याची दखल घेतली, त्याच्या बद्दल हांव तांचे धन्यवाद करतां। हो एवॉर्ड हांव म्हजे पालक आई आनी बाबा जे आपूण शिकनासतना आमकां शिक्षण दिलें। दुसरें म्हाजे सगळे शिक्षक रायट फ्रॉम प्रायमरी टू कॉलेज युनिवर्सिटी पर्यंत आनी म्हजे भुरगे हांकां हांव हो एवॉर्ड डेडिकेट करता। हो एवॉर्ड मेळपा फाटल्यान म्हजी फॅमिली म्हज्या फाटल्यान सदांच रावली। म्हजी बायल गायत्री ज्या वेळार हांव कसल्याय स्कुलाच्या कामाक लागून स्कुलान रावतालो, स्कुलाक टायम दितालो, तेन्ना ती म्हाका सपोर्ट करताली। अवॉर्ड मेळ्ळा, खूब उमेद जाल्या। सादारण 32 ते 30 वर्सांची सर्वीस टू दी कम्युनिटी आणि भुरग्यांक काडपा खातीर जें हांवें योगदान दिलें ताचें रेकग्निशन मेळ्ळें। ह्या वेळाचेर म्हाका गव्हर्मेंटाक आनी डायरेक्टोरेट स्पेशली आय शूड बी थँकफूल, कित्याक की म्हजें जें काम आशिल्लें 32 ते 30 वर्सांचें ताका रेकग्निशन दिलें। सांगी तालुक्यातल्या रिमोट भागात काम करत असताना जी विद्यार्थी आले माझ्याकडे ते नाही म्हणताना बरेचसे गरीब परिस्थितीतले विद्यार्थी होते आणि हे सगळ्या विद्यार्थ्यांना शक्य हो शाळेच्या वेळेतच काम करून ते विद्यार्थी चांगले होतात असं नाही, तर त्यांना एक्स्ट्रा रेमेडियलची गरज आहे। संध्याकाळी त्यांच्या वेळेत त्यांच्यासाठी शाळा घेतली पाहिजेत आणि त्या पद्धतीने मी काम केलं। अनेक प्रज्ञावंत विद्यार्थी तयार केले। हांव भुरग्यांक उर्बदीत रावलें, त्याच बरोबर हांवें भुरग्यांक 30 वर्सां शिकयलें आनी हांवूय तांचे बरोबर शिकलें। हांवें एका हातान तांकां मोग दिलो, तसोच दोबरारान हांवें तांचे कडल्यान मोग घेतलो। बाळ्ळीच्या विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालयात तांच्या रुप्या महोत्सवाच्या निमतान सरभोवतणच्या वेगवेगळ्या शाळांतल्या शिक्षकांचो भोवमान घडोवन हाडलो। पुष्पगुच्छ बासुमाचे
शिक्षकांचे अर्पुनिया पुष्पगुच्छ भाव सुमाचे प्रेम भरे स्वागत करू शिक्षकांचे. कळंगुटेच्या जिल्हा पंचायत कार्यालयात कळंगुट पंचायतीच्या जोड पावलान कार्यावळ आयोजित केली. या कार्यावळीत ताणी शिक्षकांचो भोवमान घडोवन हाडलो. हांव MLA जाल्लो आहा पूण आमी गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन बसून शिकता. आमचे जे एक्स MLAs आहा, जे सिनियर MLAs आहा, मिनिस्टर्स आहा, तेंचे कडसून आमी शिकता. हाऊ टू परफॉर्म, हाऊ टू लेजिस्लेट, how to bring in new bills, how to solve the problems of the people of Goa. गोयीचे लोकांचे प्रॉब्लेम कशे सॉल्व करचे, न्यू रूल्स कशे हाडच्यो, न्यू लेजिस्लेशना कशी हाडची, डिबेट कशी करची, कशे भाशेन आन्सर दिवचे, आन्सर मागचे मिनिस्टरांक कडसून, हे हांव शिकता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. मुख्यमंत्री उपचारा खातीर परत अमेरिकेक गेल्ल्यान गोंयांत वावड्यांचो पावस पडपाक लागला. कोण म्हणटा सरकार घटमूट करपाक भाजपा काँग्रेसींतले कांय आमदार फोडटा, जाल्यार कोण म्हणटा भाजपांतले कांय आमदार फुटून पर्यायी सरकार घडयता. पूण सगळ्याच पक्षांनी ह्यो वावड्यो फाफडून उडयल्या. मंगळारा सांजे अशीच एक वावडी कांय वेबसायटी आनी सोशल मिडियाचेर पातळपाक लागली. ताचेर सगळेच अजापले, कारण फुटून वचपी काँग्रेस आमदार हे तितलेच पेजात लोक आशिल्ले. दिगंबर कामत, प्रताप सिंग राणे, सुभाष शिरोडकार, दयानंद सोपटे आणि फ्रांसीस सिल्वेरा. दिगंबरान हाचे पयलीं ही शक्यताय न्हयकारल्या. आता सोपटे तेच सांगता आणि हेर पक्षाचे फुडारी म्हणटात ही फेक न्यूज. भितरले खरी खबर सांगता तुमकां. जालां कितें जाणा, सरकारांतले कितले जाण खंय दिल्ली अमेरिका आनी बॉम्बे खबर आहा, सगळे जर मायनस केले जाल्यार आंकडोय तुमकां खबर आसा. आतां तो आंकडो आनी काँग्रेस आंकडो 16, ते 16च्यान जर तिडेसून जर 3 जाण हांगा जॉयन जाले म्हणजे शक्यता आसा म्हणटा हांव. पण ते जावचे न्हू म्हणजे तुमी आनी कित्या भानगडीन पडटात, ते हांगा 5 जाण येतात. दीस इज अ मेन रिजन. डेफिनेटली सर्टन पर्सेंटेज रियलिटी इज देर. बीइंग MLA म्हाका जर विचारशात, नांव मात विचारूं नाकात कोण येवपाचे आसात ते, पण डेफिनेटली दे आर 3 people फ्रॉम द BJP रुलींग गव्हर्मेंट, दे आर रेडी टू कम अँड जॉईन टू काँग्रेस. ते जावंक जायना म्हणून ते BJP वाल्यांचे कितें म्हणटात, तुमी आनी ते भानगडीन पडूं नाकात, कारण तेच 5 जाण येतात हांगा. ना केन्नाच ना, आज ह्या क्षणा पर्यंत तर ना. वयल्यान म्हाका तांचेरसून आज सुद्दां फोन आयलो की अशें कितें आसात जाल्यार ते तूं जस्ट हय. आज चर्चिल बाबान म्हाका वेलंकनी देवाक गेला तो, थंयच्यान फोन केलो. हांव एका मरणाक आसलो म्हाज्या बसपी, पण अशें आपणाक मॅसेज आयला अशें तूं सोडलें ना म्हणलें. हांव वचूना, गेलो जाल्यार पयलीं तुका सांगता म्हटलें. भारतीय जनता पार्टीक ह्यातुली कांयच खबर ना. म्हाका दिसता हें केवळ काँग्रेस आनी जे कोण अतृप्त आत्मे आसात हेच कितें तरी अशा तरेची अफवा पसरपाचो प्रयत्न करतात. असो भारतीय जनता पार्टी कडेन कसलोच प्रपोजलूय ना आनी हे जे कितें फुट्टा हें करता हे सगळ्या हातूंत कांय तथ्य ना. आमचे मुख्यमंत्री 1-2 दिसां भितरूच गोंयांतूय पावपाचे आसात आनी त्यामुळे ह्या अफवा कांय अर्थच उरूं ना. आनी त्यामुळे त्या अफवाचेर आमच्या कार्यकर्त्यांनी लक्ष दिवचें न्हय अशें हांव सगळ्यांक अपील करता. दयानंद सोपटे कितें उलयता ताका आमकां म्हत्व ना. दयानंद सोपटेन कोण फुटपाचे आसा तेंची नांवां साहीर जर करत जाल्यार बरें जातलें. त्यामुळे तेणेन अशा अफवा भायले भायर उलोवन ताका कांय अर्थ उरूं ना. त्यामुळे तातूंत कांय तथ्य ना. People. Tomorrow, if Congress government also come, they are unsatisfied. It's not So, exactly the opposition. No, opposition is also involved in that. I have personally spoken to the people who are with him, and by next week he will be here in Goa. After coming back to Goa, he will go to Delhi to meet the group of ministers on mining issue, because this is the issue which needs to be resolved. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा, व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत आणि म्हापशेच्यान खबराकार संदीप कामुलकर. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. रुग्णवाहिकेची वेळार सोय न केल्ल्यान आपल्या भुरग्याक मरण आयलें.
एका पालकान मडगांवच्या ऑस्पिसियो रुग्णालयाकडे बोट दाखयलां. दक्षिण गोंयांतल्या दुयेंतींचें हें एकमेव आधार केंद्र, पूण सदांच वादांत आसता. केन्ना साधन सुविधे वयल्यान, केन्ना दोतोर नाशिल्ल्यान, तर केन्ना ॲम्ब्युलन्सा वयल्यान. मडगांवच्या हॉस्पिसियोन जायत्यो सगळ्यो सुविधा सारक्यो नात ही कागाळ आतां हॉस्पिटलाचे कर्मचारी मान्य करतात. बुधवाराय अशेंच जाले. मांडोप नावेलीच्या कॅन्सर जाल्ल्या 9 वर्साच्या पावेल परेराक हॉस्पिटलांत हाडलो तेन्ना दोतोरांनी सांगले ताका बांबोळे मेडिकलांत बेगोबेग व्हरचें पडटलें. पूण बांबोळे व्हरचे पेशंट खूब आशिल्ले आनी ॲम्ब्युलन्सय एकूच. हाका लागून कळाव जालो. त्या बोवळान त्या भुरग्यान जीव सोडलो. ताका लागून भुरग्याचे आवय बापूय चाळवल्यात. त्या 2-3 म्हणपाक लागली तेका रगत उणी जाला. रगत उणी जालें तें तेका घायल जाल्या आनी 4-5 दीस उरतो तें अशें म्हणपाक लागली ती डॉक्टर आहा ती. मागीर ताका भायर सगल्यांक सांगून धाडलें. तो मागीर आमकां सांगपाक लागलो तेका अशें अशें सांगिलां. मागीर आमगे सगल्या मनाक कितें जालें तेगे वखद सगळें थिंगा आहा न्हू व्हरपा येस जालें. थिंगा बांबोलो तो येस जालें. मागीर तेका भायर काडलें. भायर काडून तेका ॲम्ब्युलन्साक घायलें. तेगे डॅडीन घायलें, मामीन घायलें आनी आमी आहाय बराबर. आनी एक पेशंट घायलो आहा सायडीन. दुसरे रिको इंचालें वचना गाडी वचना ती म्हणून लागली आनी 2 पेशंट येवपा आहाय आनी एकला हाडला तेन्ना एक्सिडेंट कितें जालोलो तेका ते चेडवा वयर तेका घालपाचें. मागीर आनी एका येवं ना तरी ती रावतात. तितल्यान म्हळ्यार बरो 15-20 मिनटां जाल्यो. 15-20 मिनटां कितें जाल्यो ते हाडून घायल्या तेका. ती कितें म्हणपाक लागली सगल्यांक व्हरपा जाय न्हू अशें म्हणपाक लागले. आमी मातशें ओगी रावली जाल्यार हें चेड सारकें थिंगा ॲम्ब्युलन्सांकू आपल्यागे जीव सोडले तेणें. पूण तेमी सांगपा जाय आसलें आनी 4 पेशंट आहाय तुमकां रावपा पडटो म्हूण. तुमी प्रायवेट कोण व्हराय म्हूण सांगूंक जाय आसलो न्हू. थिंगा ॲम्ब्युलन्साचें सारकें थोडो प्रॉब्लेम आनी ते मिनिस्टरा कडेन जायना जाल्यार तेणें रिजायन जावचें आनी वायरां उठ तेका काण घार धाडचें. हें काम सायड जायना हिंगा. हिंग लोकां सायड लोक कितू लोक मोता अशें करून डिले जायन. हें ॲम्ब्युलन्स मेळना, डॉक्टर सारके आसनाय, जायते इश्यू जाता हिंगा. एक दीस अशें करून कोतरी कोटा कळ्ळें न्हू. आनी दुसरें म्हळ्यार ॲम्ब्युलन्स सारकें मेन प्रॉब्लेम. एक ॲम्ब्युलन्सान 4 पेशंट घालप, सिरियस आहा तो मरप हें सारकें न्हू. एक ॲम्ब्युलन्साचें सावथ हॉस्पिटल चलय नाका आनी ती डॉक्टर आयरा म्हूण ते घार बसय ना तुगे हाड पळय आनी तुका हें जायना जाल्यार 4 दिसान तूं रिजायन जाव सोड वच. ऑस्पिसियोन जायत्यो सगळ्यो सुविधा हाताकडेन नात हे ऑस्पिसियोचे दोतोर आणि सुप्रिटेंडंटय मान्य करतात. तांणी आपली अडचण गोवा 365 सांगली. Told that nothing can be done for this patient. Now relatives are saying why 15 minutes vehicle was not left. But 15 minutes is the usual time by the time patient gets into the vehicle and going. That means it's like they are saying that as if 1 or 2 hours have gone by. And before that we are trying to treat the patient. So there was a case of cancer who came here gasping and BP was not recordable. We have explained to the parents that nothing can be done, and they also had a book which said that this patient is on palliative chemotherapy. So we explained to them this patient nothing can be done. We resuscitated the patient. We asked them, would you like to stay here? Would you like to go home? What would you like to do? They said we would like to go to GMC because we are taking treatment from there. As we are sending this patient only for palliative care, at that time our patients were being referred to GMC. So we put her in that, she handed over to the transfer nurse and the patient was being transferred to GMC when she died in the vehicle. The relatives' contention is that they should have been given a separate vehicle for her. For us, as we thought this is not a serious case in the sense that she is going only for palliative chemotherapy, and at that time our vehicle is leaving, we wanted to send her with that vehicle. When she was put in the vehicle, she collapsed again and we had to declare her dead. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. सहकार सोसायटी निबंधकाच्या अधिकाऱ्यांनी गोवा डेअरीचेर धाड घालून बरीच कागदपत्रां जप्त केल्या. गोवा डेअरी साबार भानगडी वयल्यान ह्या दिसांनी चर्चेत आसा. सहकार निबंधकान डेअरींतल्या कांय अधिकाऱ्यांक निलंबितूय केल्या. आता फोंडेच्या सहाय्यक निबंधकाची चौकशी करपाचो आदेश दिला. ह्या सगळ्या प्रकरणाक लागून गोवा डेअरीची आयतारात जाल्ली साबार बसकाय तहकूब करची पडिल्ली.
निबंधकान नेमिल्ल्या प्रशासकान गोवा डेअरीचो ताबो घेतकीर साबार बसका जावची असो निर्णय जाल्लो. सहकार निबंधक संजीव गडकरान 7 संचालक आणि डेअरीचो व्यवस्थापकीय संचालक नवसू सावंताकाय पयलींच निलंबित केला. दामोदर मोरजकाराक प्रशासक म्हणून नेमला. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आता चौकशी खातीर न्यायालया कडल्यानूच दबाव हाडचो पडटलो. आम आदमी पक्षान सरकाराक शिटकावणी दिल्या. नुस्त्यावेल्या फॉर्मेलिन प्रकरणाचेर आपान हायकोर्टान याचिका घातल्या, पूण सरकारान हे विशीं अजून चौकशी सुरू करूना. नुस्त्यात मेळिल्ल्या फॉर्मेलिनाचेर आप कोर्टान गेल्या. आपाचो निमंत्रक एल्विस गोम्स म्हणटा हो विशय दिसान दीस वाडत आसा. अन्न आनी वखदां खात्याची संचालक ज्योती सरदेसाय आपल्या कर्मचाऱ्यांचो घात करता असोय आरोप ताणें केला. आनीक अशे रिपोर्ट आसा जातून एक्सप्लोजीव म्हणल्यार जाता हो रिपोर्ट, जातून कांय जाणांची नांवां आसा जे त्या दिसाक इनवॉल्व जाले हें इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक करपाक. आतां कळून येता ते भशेन हो रिपोर्ट सप्रेस केल्लो वता, सप्रेस केल्लो आसा. आनी FDA डायरेक्टर ज्योती सरदेसाय ही दबावा खाला येवन आपल्या ऑफिसरांची वाट लावपाचे वाटेर आसा म्हणपाक हरकत ना. हो दावो आमी कोर्टा मुखार हाडटले की खोलायेनाची चौकशी जावची, कित्याक सरकार हाजेर कांयच करूंक सोदिना, कसलीच चौकशी करूंक सोदिना हें आतां पर्यंत क्लियर जाल्लें आसा. खरो म्हणजे एक बरो सरकार लोकांचें हेल्थ पळोवन एक सादारण तरी एक बारीकशी तरी इन्वेस्टिगेशन चालीक लावपाचें, पूण हो सरकार करूंक सोदिना. हाचेर सिद्ध जाता की सगळें सप्रेस लपोवपाचे प्रयत्न चल्ल्या. आनी मेन म्हणजे ह्या दिसांनी जे आयकूंक येता की काँग्रेसचे फुडारी दिगंबर कामत सारके कांय हेवटेन येवपाचे आसा म्हणून, जरी ताणें मागीर ना म्हटलेलें आसत, पूण ह्या हालचालींक सगळें फॉर्मलिनाचें लिंक आसा. कित्याक आज इन द एबसन्स ऑफ CM तांचे कडेन असो हुशार असो मनीस तांकां मेळना जो हे गूट सगळे लिपोवंक शकतलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. वास्को बायणाचो नुस्त्या बाजार मंगळारा दिसभर बंद दवरलो. बाजारा भायर रस्त्या कुशीक बसून भलतेच नुस्तें विकता, आमचो धंदो बुडटा अशी नुस्तें विकप्यांची कागाळ. पालिका मुख्याधिकाऱ्याच्या कानार तांणी आपलें गाराणें घालां. मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडिसान तांकां ह्या प्रकरणात लक्ष घालपाचें उतर दिलां. कायद्यान नुस्तें विकपाची सुवात मार्केटांत तेन्ना ताच्या भायर कोणय बसतत जाल्यार तांचेर कारवाय जातली अशें ताणें सांगलां. मार्केट इन्स्पेक्टर धाडून तो आतां खरें फट कितें तें पळयतलो. Taken the initiative, maybe due to some saptah or initiative have gone little slow. I will follow it up vigorously and see that these people also sell fish in the market. Market is a dedicated place, and I have also passed orders in some of the matter saying that they cannot sell fish outside. So I will enforce it. आमकां बाजारांत गिरायकी जाना ती सगळें नुस्तें भरपूर विकला त्या रस्त्यार आनी आमी पयशे भरता तो मनीस बाजार बंद करून आयला मुन्सिपलान सकाळींसान. आमचे भुरगे बाडे आसा न्हू, आमी दार करून तांकां घालताय. आमचो धंदो चलना, आमी कितें खातले? खूब त्रास जाला आमकां. आमचो धंदो चलना, कांय ना. गिता गिरायकी सगळें थिंगा नुस्तें घेवन वयता रस्त्यार. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मंगळारा राती कडेन दाबोळे विमानतळासावन अवघ्या 100 मिटराचेर अचकीत उजो पेटलो. विमानतळ अधिकाऱ्यांनी प्रवाशां कडल्यान लायटरां जप्त केल्लीं. पोरन्या टर्मिनला कडल्या पार्किंग सुवातेर ताच्यो राशी मारिल्ल्यो. ताकाच हो उजो पेटिल्लो. विमानतळावेल्या भारतीय नौदळाच्या जवानांनी रोखडीच थंय धांव मारली. फायर ब्रिगेडय आपयली आनी उजो पालयलो. मदीं कंपाऊंडाची वणत आशिल्ल्यान कांय जालें ना. Fire has taken place near the demolition area of the Double Airport. So accordingly we rushed. The local Goa State Fire Brigade, they also came to the spot. The Naval Fire Brigade, they also came to the spot. And the fire brought under control. There are no any casualties. There are some lighters and scissors, plastic material which has caught fire. So for the inquiry is in progress. हांवें 22-25 कॉल येयल्ले ते आनी हांगा सगळे ते लायटर बिल्डर्स तेंच्यानी दम केल्ले ते दम करून ताका उजो पडलो. लायटर बिल्डर्स ते स्पोट जाताले. मागीर तेच्या पयलीं आमची नेवीची गाडी आसली आर्मी, तेंच्यांनी दोळे पाळलेले. मागीर आमी पाळलेले. JCBन हे करून स्पीड हे केले ते ऑलरेडी कंट्रोलान येयले. हय एअरपोर्टाक लागीं आसले. हय एअरपोर्टाक लागीं आसता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले.
वजन आनी माप खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारा वास्कोत भाजी मार्केटात अचकीत धाड घाली. हे वेळार तांणी सुमार 50 दुकानांची झडटी घेतली. बरेच दुकानदार आवश्यक कागदपत्रां अधिकाऱ्यांक दाखोवंक शकले ना, जाल्यार 7-8 जाणां कडेन तागडेच नासल्यो. गोंय सरकाराचे वजनमाप खाते गिरायकांचे हित राखपा खातीर घडयला. आयऱ्या पैऱ्यान हे खाते अशे तरेची तपासणी करीत आसता. हे धाडेची सविस्तर माहिती खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. वेजिटेबल मार्केट स्टार्टिंग फ्रॉम द सिटी बस स्टँड टील द आउटलेट इन्स्पेक्शन आमी अराउंड 50 शॉपां इन्स्पेक्शन केल्ले. 50 शॉपां इन्स्पेक्शन केल्ल्या भितर आमकां 7-8 शॉपां मेळ्ळी. तितून वेइंग स्केल अनस्टॅम्प केल्ली आशिल्ली आनी तेंच्यांनी सर्टिफिकेट दाखोवन आशिल्ली. थोडे स्केली अराउंड 6 वर्सां मारुना, थोडे 4 वर्सां मारुना, थोडे 3 वर्सां मारुना. आनी बेजिकली हे सगळे सेक्शन आमी अंडर सेक्शन 15 ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 घेतिल्ले आसा आनी हो ड्रायव्ह आमच्या चालू आसतलो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. मंत्री आमदाराचो फावोर घेवन प्राथमीक शिक्षकांची भरती केल्यार खबरदार. अखिल गोंय डीएड प्रशिक्षीत शिक्षक संघटनेन शिटकावणी दिल्या. 183 नवे प्राथमीक शिक्षक घेता अशें हालींच शिक्षण संचालकान तांकां उतर दिलां. पयलीं डीएड पास जाल्यात तांकां प्राधान्य दिवचें अशेंय तांणी मागलां. कारण कितलोच तेंप जालो ते बेकार आसात. युनियनाची फुडारी स्वाती केरकार म्हणटा आतां सरकारान पॅरा टिचर्स आनी सर्व शिक्षा अभियानाच्या शिक्षकांचोय विचार करचो. पोस्ट डिक्लेअर झाल्या आणि पोस्ट डिक्लेअर करता आसतना स्पेसिफिकली ते पोस्ट डीएडा खातीर म्हणून थंय मेन्शन केल्ले आसा. आणि आमी श्री गजानन भट हांकां मेळून आमी एक इशू थंय आमी क्लियर केल्लो आसा की हेच्या फुडें म्हणजे डीएडा खातीर जर बीएड केल्लो भुरगो जर आमकां घेतलेलो मेळत जाल्यार आमी खंय तरी हेची दखल घेतली आनी तेजेर एक्शन घेवपा खातीर आमी भाग पडटली. म्हणून तेणी सांगलां की तुमी कांयच भिवू नाका, आमी पयलींच क्रायटेरिया लायला की डीएड ओन्ली डीएड कॅन अप्लाय. भुरगीं बावडी मेरिटाचेर कोण बरी पास जाल्ली आसता बरे मार्क्स पडून आनी मदींच कोण तरी मिनिस्टराचे ज्या फावरान भुरगीं थंय घुसयली वता आनी खरी मेरिटाचेर जी पास जाल्या ती थंयच उरता. अशें जावंक जायना. आज 10 वर्सां 8 वर्सां जाल्लीं आसा जे डीएड करून घरा कडेन बेकार आसा. थोडी भुरगीं विदावट पे खंयच्या तरी स्कुलांनी विदावट पे ती काम करता आनी अशी परिस्थिती बिकट परिस्थिती तेंची आसा. तर ह्या भुरग्यांक खंय तरी पयलो प्रेफरन्स मेळचो. फ्रेशनर्स आसा तांकां खंय तरी बाबा फुडें आनी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. पूण हे इतले वर्सां हे जे केल्ले तेंची आतां एज 12 जातली. हेच्या खातीर तांकां ते पोस्ट हे आयल्या तितूर तांकां प्रेफरन्स मेळचो ही आमचो डिमांड आमी डायरेक्टरा कडेन मांडलेलो. सो ताणें सांगलां तुमी युनियनाच्या वतीन एक मेमोरंडम आपल्याक सबमीट करा विथ लिस्ट आणि आपूण तेजी जरूर तेजे आपूण दखल घेतलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आंतरराज्य कबड्डी आणि व्हॉलीबॉल सर्तीत गोंय पुलीस वस्ताद थारले. दोन्ही निमण्या सामन्यात तांणी सिंधुदुर्ग पुलिशेक हारयली. बांबोळेच्या दोतोर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमार ही सर्त जाली. शिमेवेल्या राज्यांच्या पुलिशे कडेन बरे संबंध जोडपा खातीर गोंय पुलिशेच्या खेळा सेलान ह्या सर्तीचे आयोजन केल्ले. ताका लागून राज्यांतर्गत केशी सोडप सोपे जातले अशें तांचें म्हणणें. पळयात सर्तीची कांय खिणचित्रां. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.